नमस्कार. आईच्या आमच्या रिपोर्टर्स अपडेटेक तुमच्या सगळ्याक येवकार. दीस वतात तशी घडामोडी घडटात, नवीन नवीन घडामोडी घडटात. खंय कितें घडटा, गोंयांत कितें चल्लां, पुलिसेच्या फ्रंटाचेर कितें चल्लां, हेल्थाच्या फ्रंटाचेर कितें चल्लां, राजकारणाच्या फ्रंटाचेर कितें चल्लां, ह्या सगळ्या गजालींची अपडेट घेवन आमचे रिपोर्टर तुमचे म्हऱ्यांत येतात. आजूय आमचे रिपोर्टर तुमचे बरोबर आसात. हांव सगळ्यांत पयलीं सुरवात करता आमचे क्रायम रिपोर्टर मुकेश कुमारा कडच्यान. So Mukesh, आज की अपडेट क्या है एंड व्हाट इज द न्यू थिंग दैट इज हैपनिंग? कि लास्ट वीक तक ट्रेंड ये था कि साउथ गोवा में वायलेशंस ज्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन इस वीक का जो मैं डाटा दिखाऊंगा तो देयर इज सिग्निफिकेंट राइज ऑफ वायलेशन इन नॉर्थ गोवा, जहां 12 अप्रैल तक यानी संडे तक सिर्फ 164 केसेस वायलेशंस के सामने आए थे नॉर्थ गोवा में। वो अचानक से 13 अप्रैल यानी कि मंडे को 3,391 केसेस वायलेशंस के आए, और उसके कंपैरिजन में देखें तो साउथ गोवा में सिर्फ 850 केसेस उस दिन वायलेशन के आए, और उस एक दिन में सिर्फ नॉर्थ गोवा में 3 लाख से ज्यादा रुपए फाइन कलेक्ट किए गए हैं। ये मंडे का डाटा मैं बता रहा हूँ। तो ट्यूसडे को थोड़ा सा कम है, लेकिन पिछले अगर 15 दिनों के डाटा को कंपेयर करें तो 14th को 454 केसेस नॉर्थ में और साउथ गोवा करीब करीब 1500 केसेस रजिस्टर हुए हैं। लेकिन नॉर्थ गोवा जो कल की बात करें 15th यानी बुधवार को 807 केसेस जो हैं नॉर्थ गोवा में रजिस्टर हुआ है। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो मैं यही बता रहा था कि ये डाटा शो कर रहा है कि नॉर्थ गोवा पुलिस जो थी अभी तक लोगों से रिक्वेस्ट करके लोगों को समझा रही थी कि लॉकडाउन वायलेशंस ना किया जाए, लेकिन ये मंडे ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि ये भी काफी स्ट्रिक्ट एक्शन नॉर्थ गोवा में लिया गया है, और 43 पर्सन्स अरेस्ट हुए हैं इस वीक में, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में नॉर्थ गोवा में, और 56 साउथ गोवा में। तो कुल मिलाकर ये आंकड़ा है नॉर्थ और साउथ गोवा का। प्रमोद, ये जो रेवोल्यूशनरी गोवंस की अरेस्ट की सुबह से बात हो रही है, व्हाट इज द एक्चुअल इनपुट फ्रॉम पुलिस ऑन दैट एंड व्हाट वुड यू लाइक टू टेल आवर व्यूअर्स? क्या सही है, क्या गलत है? I'll talk about facts of the case. According to FIR, which was registered on 14th April by Pernem Police, it says that police received information that about 20 to 30 people have gathered in violations of lockdown order, collector's order. So when police team led by one PSI reached on the site, they saw that many people are trying to escape because it was dark and kind of forest area, so all escaped. But police inquired with local people, and they have identified almost 20 persons. And since yesterday, I mean to say last 24 hours, police have arrested 5 accused persons in this case, including founder of that revolutionary Goans, Manoj Parab. He was arrested late last night, and released on bail today morning. But I was talking to PI and rest of the police officials. They were saying that it is serious case. They are taking it very seriously because everybody knows that not only Goa but all country is under lockdown, and some organization does something like that, it spreads wrong message. So they are taking this case very seriously. Persons have been arrested, 5 persons, and the rest police is very much hopeful they will track down and arrest anytime soon. Pramod. You are saying that there can be more arrests possible. Another thing that happened in the same case was burning of the jeep. So what happened to that investigation? That is the other side of the story, which also we have to look at. So what's the investigation happening on that side? Yes, definitely. 2 FIRs have been registered. I want to make it clear. There are 2 separate FIRs. One is about that burning that 4-wheeler, and another is this violation of lockdown by about 20 persons. So both investigations are going on. But different is that in the burning case, police have failed to identify any accused so far. But here some persons have been identified and they have been arrested, though sections were billable, that's why they have been released on bail. But police is putting maximum effort
And I want to add also, it is not only PI, but superior officials, SDPO, SPs are also visiting that area, and they are tracking the situation over there, that there should not be any law and order problem. So Hmm. investigation is going on, and the superiors are looking after that investigation and situation. Hmm. Pramod. Thanks a lot, Mukesh. We'll come back to you if required. आमची बरोबर आमचो लौकिक शिलकार आसा, चीफ रिपोर्टर. सो लौकिक, what is the update? म्हाका दिसता आज खूब हालचाली जाल्यात अल्तिनाचेर. सो लेट्स स्टार्ट विथ द मेन थिंग. अल्तिनाचेर चल्ला कितें? आज खूब जाण यो वच करताले मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्याचेर. What are your updates regarding that, or any other updates? परत एकदा काल सीएमान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आसली. प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान खुबश्यो गजाली आमकां कळटा आनी आमकां कितें क्वेरीज आहा त्यो विचारपाक मेळटात. आमकां जी क्वेश्चन्स आहा ते विचारपाक मेळटा. काल प्रेस कॉन्फरन्स जावन ना तेजी. आयज आत्ताय मेसेज येयल्या की आयजूय प्रेस कॉन्फरन्स आसची ना. सो आमचे जे आतां दोन तीन दीस जाले प्रश्न आहा वा आमकां क्वेरीज आहा सीएमाक विचारपाचे, ते उरले आयज आमचे. सो आमचे खूब लोक आमकां कॉन्टेक्ट करता, खूब लोकां कडल्यान खूब कडल्यान आमकां अशें क्वेश्चन येता, बाबा ही गजाल क्लॅरिफाय करून घ्या, आमकां हें करपाक मेळटा काय ना, तें करपाक मेळटा काय ना. ती गजाल आमी प्रेस कॉन्फरन्साच्या माध्यमांतल्यान करताले, पण प्रेस कॉन्फरन्स जायना आनी गव्हर्मेंट कितें नवीं डिसिजनां घेता, गव्हर्मेंट कितें नवीन इम्प्लिमेंट करता, तेवूय आमकां गजाली कळटाले. तेवूय आयज आमकां कळपाचें ना. सीएमान प्रेस घेवचो ना म्हणून आमकां सद्या कळयलां. काल प्रेस कॉन्फरन्स नासली, पण तेजे एक सीफेरसाचें डिसिजन जाल्या उपरांत आनी ती एक तेजी इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटीची मिटींग जाल्ली, तेजेर एक तेणें आमकां फक्त बायट दिली, प्रेस कॉन्फरन्साची घेवन येतली. सो ऑफिशियली आमकां जे सीएमा कडल्यान इनपूट येताले ते आयज परत येवचे ना. आमी आयज हांगा येयल्ले सीएमाचे हेजेर आमकां हेवूय मेळ्ळे, बाबू कवळेकार. फाटल्या दिसांनी काजूचो इश्यू चालू आसलो. काजू विकत कोण घेयना, मागीर काजू विकत घेवपाचें स्टार्ट केल्लो, तांकां रेट मेळनालो. सो बाबू एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाबू कवळेकार आयज येवन तेणी ते सीएमा कडल्यान एप्रूव करून घेतला की काजूचो जो मूलभूत किंमत आहा आनी म्हणजे तेजे सकयल उरला तो डिफरंट सपोर्ट प्रायस दिवचो पडटा. म्हणजे पयलीं आसले ते 100 रुपया पर केजी काजू, त्यात तेणी वाडोवन 125 रुपया करपाचें डिसिजन घेतलां. तशेंच अळसाणो जो आसता तेका 70 रुपया पर केजी गव्हर्मेंटाचो रेट आसलो, तो वाडोवन 100 रुपया, आनी नाल्लाचे 10 रुपया जे आसले ते वाडोवन 12 रुपया करपाचें डिसिजन घेतलां. ते एक आयज डिसिजन जालें. सी फेरराचेर कोण ना कोण मेळत आसता. आतां आलेक्स रेजिनाल्डू येयल्लो परत सी फेररांची फॉलोअप करपाक. आनी तेंची दुसरी जी टीम आहा, ज्यो तेंचो वॉर रूम आहा, तो वॉर रूम हांगासरल्यान 1 किलोमिटराच्या अंतराचेर जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची नवी बिल्डींग आहा, थंय तेंच्यांनी वॉर रूम सेटअप केला. चडशे ऑफिसर धरून सीएसबी सगळे ते सगळे थंयच्यान ऑपरेट करतात. थंय दिसभर तेंचे वॉर फुटिंगाचेर काम चालू आसता. म्हणजे ते प्रेसा कडेन म्हणजे प्रेसाक थंय प्रेस केन्ना वचना थंय. आनी थंय तेंचे म्हणजे हांगा सीएम बंगल्या वयल्यान ऑपरेट करता, आनी तेजी टीम आहा ती त्या ऑफिसांतल्यान वॉर रूमांतल्यान ऑपरेट करता. एक सी फेररांच्या इशूचेर किती प्रोग्रेस जाला? काल जाले ते काल हांगासर सी फेराची फॅमिली थोडे फॅमिली मेंबर थोडे येयले की आमचे कांयच आमकां कळना, गव्हर्मेंट कांय स्टेप घेयना. तेंच्यांनी पुरावे मागले सीएमा कडेन. तेजे उपरांत इव्हिनिंग अशीच सीएमान प्रेस कॉन्फरन्स कॅन्सल करून 1-2 मिटींगो अटेंड केल्यो, ज्यो इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटीची पयली मिटींग आसली, आनी कितें मागीर तेजे उपरांत लेट इव्हिनिंग सीएमान आमकां अपडेट दिली सी फेरांची की तीन स्टेपांनी सी फेरांक हाडपाचें डिसिजन जाला. म्हणजे ते आतां एसओपी फायनलायज करून ते डीजी शिपिंगा कडेन दितले, आनी ते उपरांत ते सगळे 2-4 दिसां भितर जावपाक जाय म्हटलें. फर्स्ट ज्यो बोटी क्रूज येवन लागलेल्यो आहा ऑलरेडी, तेंचेर हे जातलें. मागीर स्टेप बाय स्टेप 3 स्टेपांनी ते करतले अशें सद्या तरी कळ्ळां. पण एक्युरेट कशें कितें जातलें तें आमकां खबर ना. प्रिपेर्डनेस कितलो दिसता आनी सिरियसनेस कितलो दिसता सरकाराचो एज फार एज दीस सी फेरर्सांचो इशू जर पळयलो? ज्यो 3 स्टेप्स मुख्यमंत्री उलयता, त्यो 3 स्टेप्स रिअलिस्टिकली कितली पॉसिबल आसात? हे सगळे जे 3 स्टेपींचे ऑपरेशन आसा ते फक्त गोंयच्या लेवलाचेर जातले काय भारताच्या लेवलाचेर जातले, इंडियेच्या लेवलाचेर जातले? वॉट आर युअर इनपुट्स? ओके, डिसिजन आहा ते वयल्या लेवलाचेरूच घेवचे पडटले तेंकां. पण हांगा दर फावटी विशय येता बाबा तेंकां हाडल्या उपरांत क्वॉरंटायन करपाक जाय. ते क्वॉरंटायन खंय? पयलीं आमकां कळ्ळें की एमएचएच्या गायडलायन्सी प्रमाण तेंकां मुंबय क्वॉरंटायन जावचें पडटलें. आनी मुंबय 14 दीस रावले वा 21 दीस रावले उपरांत परत गोंयांत येवन गोंयांत परत टेस्टी बिस्टी करतले, अशें इनिशियल स्टेजीचेर हे डिस्कस जातालें.
सो आतां आमकां हे परत एसओपी ठरयले उपरांत अजून कळना आमकां की बाबा तेंकां थंय मुंबय देंवेंतल्यान डायरेक्ट गोंयान येवपाक दितले आनी गोंयान ती फेसिलिटी तेंकां क्वॉरंटायन फेसिलिटी करून दितले काय म्हणून. आनी ती करतली जाल्यार जो आमी नंबर्स पळयतात 6,000 7,000 सिफेरस आहा म्हणून, तितली अरेंजमेंट गोंयान करची पडटली गव्हर्नमेंटान. ती सरकार सांगता विचारल्यार बाबा इतले येयल्यार तुमचे कडेन अरेंजमेंट आसा म्हणटा. ऑफिसर लेवलाचेर विचारल्यार म्हणटा आमची तयारी आहा म्हणटा तेंकां सगळ्यांक हांगसर एकमोडेट करून घेवपाची. पूण ऑन म्हणजे खंयची हॉटेल तेंच्यांनी आयडेंटिफाय करून ती घेवपाक ठरयल्या हेच्या अंडर ते आमकां तसले कांय डिटेल्स ना. हॉटेलां घेवचीच पडटली. फेसिलिटी 7-8 हजाराची फेसिलिटी तयार करतलो जाल्यार गोंयान जी हॉटेलां ऑपरेट जातालीं व्हडलीं हॉटेलां तेंकां चड रूम आशिल्ली वा बारीक रूम आशिल्ली खुबशीं हॉटेलां तेंकां घेवचीच पडटलीं आपल्या अंडर आनी थंय फेसिलिटी तयार करची पडटली. नाल्यार हॉटेलाक सांगचें पडटलें की बाबा तुमी हे फ्री क्वॉरंटायन सेंटर म्हणून तुमी चलया, तुमी फूड प्रोवायड करा फॉलोईंग ऑल द गायडलायन्स. पण ते कितले हॉटेलां तेंच्यांनी केल्या एंगेज केल्या हेजो डिटेल्स ना. आनी अलेक्स रेजिनाल्डो आमकां आयज सुद्दां तेणी म्हटलें की सेंट्रल गव्हर्मेंटाक जर गोवा गव्हर्मेंटान सांगलें की वी आर प्रिपेर्ड फॉर टू कॅटर दीस मेनी सी फेरर्स जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंट रोखडें परमिशन दितलो म्हणटा तो. पण ते गोवा गव्हर्मेंटान सेंट्रल गव्हर्मेंटाक सांगूंक जाय की आपली बाबा क्वॉरंटायन करपाची इतली फेसिलिटी आपणी तयार केल्या. हे सांगना अशें तेंचे एलिगेशन आसलें. सो आमकां ते अजून कळना ऑफिशियली की गव्हर्मेंटान फेसिलिटी तयार करपाक स्टेप घेतल्या वा आयडेंटिफाय करून दवरल्या आनी ते फक्त डिक्लेअर करपाचे आहा. ते प्रॉब्लेम तो ऑफिशियली आमकां तेजेर कांय रिपोर्ट ना. इकॉनॉमिक रिवायवल कमिटीची मिटींग जाली काल. व्हॉट आर यू हियरिंग अबाउट इट? इकॉनॉमिक फर्स्ट मिटींग आसली ती. सो तेतून कांय डिस्कशन तशें जावन ना. सगळे जे मेंबर आसले 15 जाण एक तितून गव्हर्मेंट ऑफिसर. सो तितूंतले एक कमिटीचो एक चेअरमॅन निवडचो पडटा. चेअरमॅन म्हणून बिझनेसमॅन शिवानंद साळगांवकर जे आसले तांकां चेअरमॅन आनी नितीन कुंकळकार हांकां वायस चेअरमॅन म्हणून तेंची नेमणूक केल्या. आतां ह्यान फुडें ते कमिटीचें काम सुरू जातलें. 20 तारीख मेरेन तांकां प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दिया म्हटलां. थँक्स अ लॉट लोकेक. हांव मुखार वता. आमचे बरोबर वास्कोसान विक्रम आसा. विक्रम, वास्कोची अपडेट कितें? सर वास्कोन ते आतां सी फेराचो जो इश्यू आसा तातूंतली एक मदीं हालींच एक मोठो बोवाळ जालो ती म्हणल्यार ती कर्निका बोटीची. मदीं एक मेसेज आयली की ती अर्दे वाटेर गोवा पोर्टा कडेन आसा. भितर 99 क्रू मेंबर आसा गोंयचे आसा. पूण जेन्ना आमी हांगा खबर काडली आयज एक असो प्रश्न आयलो की काल जेन्ना सीएमान सांगलें की जे पयलीं तेन्ना एक हांगा मोठो बोवाळ जालो की एखादी ती बोट मोर्मुगांव पोर्टान येवंक शकता. तर ती आयली जाल्यार ताका मागीर ते कशें प्रोसिजर आसतले, वेदर दे वील बी गॉट ऑफ हियर काय ते क्वॉरंटायन थंय बॉम्बे जावन हांगा येतले. तो प्रश्न जेन्ना आमी हांगा पोर्टान विचारलो तेन्ना आमकां कळून आयलें की ती बोट अजुनूय बॉम्बे आसा. सो अजुनूय ताजें हांगा कांय ताजें कितें पिक्चर क्लियर ना. दुसरी गजाल म्हणटा ती सर हे दिसांनी बिसायड्स आतां ग्रोसरीचे बिसरी कांय प्रॉब्लेम ना. नवो प्रॉब्लेम चालू जाला तो पॉवर कट. हांगा रेग्युलरली वचून हे दिसांनी पॉवर कट चालू जाला. गर्मीन विदाउट रिजन फॉर लॉंग टायम पॉवर कट जाता. आतां पयलीं कितें आसतालें सर हांगा पॉवर कट जालो थोडो टायम जालो की लोक भायर सरताले, डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान वताले. पूण आतां लॉकडावन जाल्ल्या कारणान लोकांक भायर वचूंक मेळना. पूण हे पॉवर कट चालू आसा. दुसरी गजाल हे दिसांनी सर थोडे लॉकडावन पिरियड क्रायम जे म्हणटा आमी म्हणजे आतां थोडे जाग्याचेर ह्या दिसांनी एक 3-4 दीस म्हणजे कंटिन्युअस 3-4 दिसांनी वास्को पुलीस, मोर्मुगांव पुलीस एक 2-3 क्रायम म्हणजे जी विच आर रिलेटेड टू लॉकडावन. फॉर एक्झाम्पल एक जे घर आशिल्लें इन सडा, द पर्सन वॉज स्टेईंग इन द हाऊसिंग बोर्ड कॉलनी आणि ही वॉज रेजिडेंट ऑफ पेडणे. सो तो पेडणे लॉकडावन पिरियडा खातीर उरलो. तो हांगा येवपाक पावना. जेन्ना तो हांगा आयलो ही रियलायज ताजें घर फोडून ताजें सामान व्हेल्लें. मोर्मुगांव पुलीस डिटेक्टेड दॅट केस. अनदर केस इज दॅट आतां लोक कितें जाला थोडे भुरगे सर कोणाच्या भाटान वचप ते आतां काय हे कारणान म्हणजे ते तोरां काडूंक कोणाची फ्रुट्स काडूंक थंय ते भाटरांनी ते हाडलो म्हूण थंय झगडी जाली. असॉल्ट केस जालो. वास्को पुलीस गॉट होल्ड ऑफ 2-3 पीपल. सो अशें करून थोडे क्रायम सिच्युएशन वाडपाक लागले. पूण पुलीस इज वेल अंडर कंट्रोल. एज फार एज वायलेशन पुलीस अजुनूय स्ट्रिक्ट आसा. पीपल आर गोईंग आउट. पूण तितलें अशें वायलेशन ना. आनी सद्याक आतां आफ्टर ग्रोसरी फ्रुट्स आनी फिश बी सगळें क्लियर जावन नाव वी आर कम टू अ स्टेज वेर पीपल आर गिविंग फ्री ग्रोसरीज. आयज तर काँग्रेस जो जीपीसीसी वायस प्रेसिडेंट संकल्प आमोणकर आसा तांच्यांनी आयज लोकांक फ्री सॅनिटायझर आनी फ्री मास्कांय वाटलीं. म्हणजे तांच्यांनी आयज 4,000 सुमार सॅनिटायझर आनी आमचे मास्क हाडलीं. आनी तांचें म्हणणें आसा की हांगा बिकॉज वी आर इन दी पोर्ट टावन आमकां जायते लेबर क्लास लोक आसा
तांचे कडेन मास्क घेवपाक तांकां ताकद ना जावं ती अवेलेबल ना. थोड्या जाग्यार ते रेट चड आसा म्हणून ताका लागून तांच्यांनी आयज एक ड्रायव्ह घेतला की दे वील गिव एवरी हाऊस 4 सॅनिटायझर्स आणि 4 मास्क. ओके. बिसायड्स दीस तर आनी एक फ्रंट इश्यू आसा म्हणटा तो ह्या दिसांनी अबाउट एग्रीकल्चर. म्हणजे वेलसांव कुट्टाय त्या एरियांनी तांचें म्हणणें आसा की एग्रीकल्चर सीझन चालू जाला पूण मशिनरी खंय तांच्यांनी एक कंप्लेन केल्या की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज नॉट गिविंग द मशिनरीज. म्हणजे तांच्यांनी सांगलां की फार्मिंग जावचें पूण मशीन तांचे कडेन अवेलेबल ना. पयलीं ते खंय अवेलेबल करून दिवचे. लोक तांकां अवेलेबल करून दिवचे आनी ते मनशांक ट्रेनिंग करून दिवची. बिकॉज इवन जरी मशिनरी अवेलेबल केले ते काम करपी लोक मेळना. सो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान तांच्यानी एक मागणी केल्या. या थँक्स अ लॉट विक्रम. आमच्या बरोबर आता फोंडेसान विवेक आसा. विवेक, फोंडेची अपडेट कितें? खंय बसता म्हणून तांकां खंयच बाबा शिस्तीन बसपाक घेना आणि लोकांक सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाक मेळना आणि पब्लिकाक त्रास जाता म्हणून. सो तांचेर आयज एक्शन घेवपाक लागले पुलीस. तांकां 5-6 जाणां आयज पुलीस स्टेशनाचेर हाडून डिटेन केल्ले आहा. दुसरी गजाल म्हणल्यार मायनिंग जे सुरू केला गव्हर्मेंटान आता, काल हरशी कोडली मायन सिजावेदांतान जी सुरू जावपाची आशिल्ली थंय काल ट्रान्सपोर्टेशन जावना आनी तेंच्यांनी विचार केलो की 20 तारखे उपरांत मायनिंग स्टार्ट करतले म्हणून. पण आयज तेंचें अशें डिसिजन जालें की आयच्यान मायनिंग सुरू करुया म्हणून. सो आयज ट्रकवाल्यांनी ट्रान्सपोर्टेशन करपाक सुरू केलां. म्हणजे कोडली टू आमगेले कापशां आनी कोडली टू आमोण्या अशें ट्रान्सपोर्टेशन सुरू जाल्लें आसा. सो ट्रक ओनर एसोसिएशनचे अध्यक्ष बालाजी गावसेकार आमी मेळ्ळे. तेणें स्वागत केलें ह्या हेजें की कारण उजगांव आनी धारबांदोड्या म्हाका दिसता किंचीत 50% सरकारी नोकरी आसल्या कारणान चडशे लोक आहा ते सगळे ट्रकाचेर डिपेंड आसा. आनी आतां लोकां कडेन पयशे नाशिल्ल्या कारणान लोकांनी ट्रक सगळे सारके करून दवरलेले. कित्याक फाल्यां सकाळीं मायनिंग सुरू जावपाचें अशें सगळ्यांक खबर आशिल्लें केन्नाय जावपाक शकता म्हणून. सो त्या तयारेन आयज ते भायर सरले आनी कितें तरी बाबा फाल्यां कितें तरी पयशे मेळटले अशें ह्या उमेदीन तांच्यांनी ऑलरेडी आयच्यान स्टार्ट केल्लें आहा. तर मायनिंग सुरू जाला, गाडयो सगळ्यो रस्त्यार येवपाक लागल्या. पण त्याच बरोबर उजगांव अशी चर्चा जाल्या की आतां गाडयो स्टार्ट जाल्या. सो हॉटेलां तेंकाय बिझनेस जावचो जावं गॅरेजी आसा, टायर पंचर काडपी आसा, सो ती शॉपां बंद आसा. सो गव्हर्मेंटान सायमल्टेनियसली बाबा ट्रक स्टार्ट केल्या, मायनिंग ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट केल्या जाल्यार तोय धंदो मातसो सुरू करचो अशें म्हणून तेंच्यांनी एक मागणी केल्ली आसा गव्हर्मेंटा कडेन. थँक्स अ लॉट विवेक. म्हाका दिसता आयची ही अपडेट आमी हांगाच थांबयतात. तुमकां ओवरऑल चित्र कळ्ळें आसतलें. लॉ अँड ऑर्डर मुख्यमंत्र्याच्या हाजेर पॉलिसी लेवलाचेर कितें चल्लां. अपडेट्स आमी सदांच तुमचे म्हऱ्या हाडत रावतले. आमचे रिपोर्टर्स तुमचे बरोबर आसतले सदां. एक गजाल लक्षात घेयात, अफवांचेर विश्वास दवरनाकात. आमचे ऑफिशियल हँडल्स फॉलो करात. जे थंय येता हाजेरूच विश्वास दवरात, तेच सर्क्युलेट करात. व्हॉट्सएप बळी पडनाकात. ऑफिशियल हँडल्स आमचे फॉलो करात आनी ती सर्क्युलेट करात. जर तुमकां इन्फॉर्मेशन कोणा म्हऱ्यान पावोवपा जाय जाल्यार व्हॉट्सएप न्ही, कितें चलता ताजेर म्हाका दिसता कोणूच विश्वास दवरपाक शकना. इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.